काणयेचें नांव बरो पाद्री. काणयेकार जेसन पिंटो आनी काणी सदर करता शांती नरोन्ना बॅरेन. तूं करतलोय तें समजून घे, तूं हातान घेतलोय ताची देख घे, आनी खुर्सार खिळायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. म्हज्या बाच्या रोशनाचे जोडुल्ले हात धरून बिस्पान ताचेर मागणें करतना म्हजी मोत म्हजे व्हडदी दिसा पावली. म्हाका व्हड दिल्ल्या म्हज्या बिस्पान म्हजे लागीं उलयल्ले बरी म्हाका भोगलें. आदल्या वर्सा म्हज्या याजकपणाचो रुपयोत्सव हांवें संभ्रमलो. वय, याजक जावन म्हाका 25 वर्सां जाल्लीं. एका 50-60 वर्सांच्या पाद्र्याबाक आसच्यो सर्व पिडाशिडा म्हाकाय आसल्यो. ब्लड प्रेशर, गोड मूत, दोळे वळचे, सट्ट करून येवचो तो राग आनी विगार म्हूण नेमल्ले उपरांत सडलोलो हांकार. गल्फातावन चार्लीन, रॉनीन, बँगलोरतावन जुलीबायेन आनी मुंबयतावन मोदोर्नीन सुमार असो दुडू जमोवन एकदम गद्दळायेन जुबलेव आचरलो. हांवें नाका म्हळ्यारी बाय वत्ताय करी लागलें. म्हाका संभ्रम नाका आसलो. पयशांचो विबाड जाता म्हूण न्हय, बगार एका वेगळ्याच कारणाक लागून. रोशनाचे व्हडदीचे मीस चलतले. हांव मात्र म्हज्याच चिंतनांनी गुल्ल जाल्लों. म्हजे व्हडदी दिसा साबारांनी म्हाका बरें मागलें, पूण फकत म्हजे व्हडली मांयचीं उतरां म्हाका आजुनूय उगडास आसात. परत परत तीं उतरां म्हज्या मनान खेळटलीं. तिच्या खांपेऱ्या आंगान, पुता तुवें बरो पाद्री जायजय, बेसावन दिवन त्या दिसा मायन म्हाका मागलें. बरो पाद्राप, हां. हांव हीं उतरां आठोवन त्याच चिंतनांनी घुस्पल्लों. म्हज्या बाच्याचें व्हडदीचें मीस अखेर जावन इगर्जेच्या सालाक वचोंक विगारान सोमेस्तांक कळयलें. हांव कोणाय कडेन उलयनासतना शीद सालाक गेलों. रोशनाक विश करूंक सयत म्हाका अवकाश मेळ्ळो ना. रोशन म्हजे मलगाडे भयणीचो जुलीबायेचो तिसरो पूत. बाये उपरांत हांव आनी म्हजे फाटल्यान रॉनी आनी चार्ली किरें पिंता गेलीं आमी 4 नगतिरां. सालांत कार्ये सुरू जालें. जुलीबायेन एक फावटी म्हाका पळयलें. तिणें म्हजीं भोगणां वाचलीं दिसता. हांव मातसो निराशी आसलों. पूण मागीर बावोजी सांगाता बाय लोकांक येवकार दिवच्या कामान बुडली. परत एक फावटी तिणें सालान म्हाका पळयलें. अवकाश मेळ्ळे तक्षण ती म्हजे लागीं आयली. कितें जालें अनिला? हे वर्ते कुशेच्या दिसा तुजें तोंड बावलेलें बरें दिसता. इज एवरीथिंग ओके? बायेन मायेस्त जावन म्हाका विचारतना मम्माचो उगडास आयलो. तिचें सुरूपणें बायेक आसलें. कांय ना बाये, अशेंच. काल रातीक पैन करून आयला न्ही, देखून इल्ली पुरा सणभोगता. आय एम ओके. बायेच्या बुजाक आपडून तिका हांवें खात्री दिली. रोशनाक सन्मान कार्ये चलतना हांव लोकां संगी चड भरसलो ना. बायेन म्हाका आपल्या घरा एक कूड दिल्लें. जेवण जाताच हांव थंय वचोन खटल्यार आड पडलों. म्हजीं चिंतनां 25 वर्सां फाटीं धांवलीं. म्हजी व्हड जाताच पयिल्लें वरस शिकारी पाद्रापा संगी म्हजी नेमणाक जाल्ली. शिकारी पाद्राप कित्याक गी म्हळ्यार त्या मिसांव सुवातेर कुरब्या सांगाता सकाळींचें मीस भेटयल्या उपरांत ताणें बंदूक घेवन शिकारेक वेचें आसलें. आळे अनिला, हांव हे फिरगजेचो विगार. आय एम द बॉस. हरदें फुलोवन बंदूक साफ करून तो उलयतलो. हांवें सांगल्ले बरी हांगा रावल्यार म्हाकाय समाधान, तुकाय समाधान. बंदुकान गुळयो भरून तो म्हणा लागलो. हांव थंयसर आयिल्ल्या दुसऱ्याच दिसा. अनिला, तुज्या वडिलांक विधेय जावन राव पुता. मम्मान सदांनीत म्हाका सांगचें आसलें. पूण हें कसलें विधेयपण?
2 वर्सां भोव कश्टांनी हांवें शिकारी पाद्राबा सांगाता रावून दीस काडले. ताका राग हाडयल्यार तेच शिकारी बंदुकेन म्हाका मारीत म्हूण म्हाका थोडे फावटी भोगताले. उपरांत बिस्पान म्हाका शाराक वर्ग दिलो. थंयच्या लोकांक वेळ म्हळ्यार पयसो. म्हज्या पयल्या दिसा मीस जाल्लेंच इगर्जेचें आंगण काली. सक्ता मॉलांनी आनी हॉटेलांनी नाचत्या गेल्यान फादर. मिरोण म्हाका बुजय लागलो. पूण फादर, तुमचें इंग्लीश मात्र तुमी इम्प्रूव करी जाय. आयडा मेस्त्रीन एक दीस गरबेज मेता वेळार म्हणाली. टीव्हीर पळयात, तांचे पास्टर्स कितले बरे रितीन प्रिचींग करतात. तांची इंग्लीश तुमी शिकाजे. मागीर आनी इल्लें सोडून थोडे फावटी आयतारा हांवें मिसाक वेळ जाल्यार घरा बसून तांचो शर्माव आयकोसो. तिचें आयकल्या उपरांत सदांनीच इंग्लीश चॅनलां पळोवंक हांवें सुरवातली. इंग्लीश इम्प्रूव करच्या इराद्यान. शेकी इंग्लीश बरें शिकलो. मात्र न्यू लायफाक गेल्ले आयडा टिचरीक परत आमचे इगर्जेक हाडूंक हांव सकलो ना. गांवांत ल्हान व्हड जाल्ल्या म्हजे तसल्या गांवकाराक तांणी चड मोल दिलें ना. म्हाका ग्रामीण वाठारांत वावर करी जाय म्हूण हांवें बिस्पा लागीं परतलें. त्या पिंता गेल्या चरक्याक तकली समाना दिसता. हांव आड पडलेले कडेन एके बायलेचो ताळो खानार सदलो. ती कित्याक अशें म्हणटली म्हूण हांव जाणा आसलों. 35 वर्सां आदीं हांवें पप्पाक म्हजी मुखली आलोचन सांगतना, पिसवालाय रे, तकली सोमा आसा मू, पाद्री जावंक वताय खंय. आमची इतली आस्त, शहरान 2 बंगले, लुकटाचो व्यापार आनी 2 आंगड्यो कोण सांबाळतलो. जुली काजार जाला. चार्ली आनी रॉनी नेणटे. आतां तुंचो मलगडो आनी तूं पाद्री जाताय म्हणटाय. पप्पाक म्हजी येवजण पसंत नातली. मम्मान कशेंपणी समजयल्या उपरांत म्हाका सेमिनारीक धाडूंक तो काबूल जालो. खटल्याचे दुसरे कुशीन हांव परतलों. मोगऱ्यांचो वास म्हज्या नाका कापतालो. असलींच परमळीत चिंतना म्हज्या मोतींत उपजालीं. जेन्नी तिचें नांव. जेनिफराचें मोटवें रूप. म्हज्या मनान तिचे विशीं बगडां नासलीं. पूण कॉलेजीक वतना तिचें वर्तन पळोवन हांव मातसो दुबावलो. ल्हानपणांतावन आमी सांगातच इस्कोलाक वेचे आसले. जेन्नी आमच्याच वाड्यांतलें. म्हजी इश्टगात तिचे थंय आसचो मोग म्हूण तें चिंतलें दिसता. देखून आमच्या विगारान हांव सेमिनारीक वेसो आसा म्हूण लोकांक कळयतना जेन्नी म्हाका त्या दिसातावन दिश्टी पडलें ना. एक दीस मम्मान फुलां बांदतना मोगऱ्यांचो एक पुंजो हांवें ताका दिल्लो. हास्त्या तोंडान ताणें तो स्विकारलो. म्हाका तो गोड उगडास आज उमाळ्ळो. सेमिनारींत रिगले उपरांत हांव ताका केन्नाच भेटलो ना. येवच्या म्हयन्यान तिच्या पुताचें काजार कॅनडा आसा म्हूण जुलीबायेन व्हॉट्सॅपार कळयलें. तरबेतीचीं वर्सां कशीं पाशार जाल्लीं म्हूण कळ्ळींच नात. रोशनाक हांव आनिकी विश करूंक शकलो ना. खटल्यार आड पडलो मात ती दोनपाराची मोटवी न्हिदी पडली ना. 10 वर्सां काजितोर जाल्ल्या उपरांत हांव विगार जाल्लों. आतां इल्लें खाडमिश्यो दवरूंक लागलों. आमकां हे फावटी बरो पाद्राप मेळ्ळा. इगर्ज बांदूंक पयशे जमोवंक एक्सपर्ट खंय. वय बरो पाद्राप खंय. इगर्ज बांदल्या उपरांत आमकां एक हॉल बांदून दिल्यार बरें जायत. आतांचे हॉल पळयतना कोणी फिरगसकारां आपलें कार्य तें संभ्रमोवंक तयार नात. म्हज्या मिरोणान लोकांच्यो चाडयो सांगतना ताचें इल्लें जोडचें आसलें. म्हज्या फिरगसकारांच्यो 2च विनंत्यो. एक, नवी इगर्ज जाय आनी दुसरें, काजारां सोबाणा करचे खातीर एक अलंकृत नवें हॉल. 6 वर्सां हांव थंय घडलों. पूण इगर्जेचें पाकें सोमा करचे शिवाय आनी कांयच करूंक शकलो ना. तांच्यो ह्यो गरजो बागोवच्या बदलाक हांवें काजारी जिवितांत फुटफडल्ल्या जोड्यांतय घुमन दिलें. देखून आमचो आनील पाद्राप कांय फायद्याचो न्हय.
म्हाका आनी एक कडेन वर्ग जातना 2 बायलां मदलें उलोवणें मिरोणान म्हज्या कानान फुंकल्लें. फादर, तुमचो शर्माव तुमी इल्लो मोटवो करी जै. कीप इट शॉर्ट अँड स्वीट. परत एक फावटी म्हाका शारांत वर्ग मेळ्ळो. आमचो पयलेचो विगार बरो आसलो. 5 मिनटां भितर शर्माव काबार करतलो आनी पावणे वरां भितर आयताराचें मीस. मी जायकी लोकांचो बरो पाद्र्याप हांव जावंक शकलो ना. म्हजे आटे विटे देवाकच कळीत. तेन्नाच हांवें न्हिदलेल्या कुडाचें दार तापडलेलें बरें जालें. पळयतना रोशन. अंकल, तुवें म्हाका आनीकी विश करूंक नाय. ब्लेस मी. रोशू. लोकां खातीर वय, पूण देवाक मानवता तसलो बरो पाद्री जा. भोगणां बरीत काळजान, जड जाल्ल्या मनान, पूण दुबाव नासलेल्या भावार्थान हांवें रोशनाक म्हजो आशिर्वाद दिलो. तकली बागयलेल्या रोशनाक म्हज्या दोळ्यांत हांव दिवचो तेंबो दिसलो ना. देव बरें करूं.